असले ते भ्याड हल्ल्याचो आम्ही बी निषेध करता आणि हांव ताजे 2-3 व्हिडिओ पळयतालो आनी तातूंत भितर अशें आसा की ताणें कोण ते बेलाच्या वेळाचेर ताका बीन ताणें उलयतना तेय बीन आनी पुलीस योग्य ती कारवाई बेगींतल्यान बेगीन करतली। मुख्यमंत्र्यांनी सगळे आदेशूय दिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर STPFन सांगिल्लें आसा थंयच्यान खंयच्यानी कोणूय आसतलो तो केदोय व्हडलो कल्प्रेट आसतलो तो आसा तो सुटूंक पावना ताका रोखड्याचे रोखडे ताब्यान घेतलो गेलो वतलो। लॉ अँड ऑर्डर ढासळ्ळे अशी काहीतरी दिसता कारण रिसंटली जे कितें इन्सिडंट जाता ते जर पळयले जायत जाल्यार खंय लॉ अँड ऑर्डर सारकी ना काय कितें अशें पिक्चर कंटिन्यू एका बरोबर जाले कंटिन्यू अटॅक जाता मुंगार जालो मागीर आयचो जालो अशे जे अटॅक जातात ते जर अटॅक पळयले जायत न्ही जाल्यार इट इज रादर सिरियस हें दिसता। कन्सर्न आसा तातूंत भितर पोलीस आनी सरकार तातूंत योग्य ते भुमिका घेतात कारण ते तपास सोदून काडप आसता। त्याच बरोबर आतां कशें जालां आतां प्रत्येक जाण जे आसात ते लोकां कडेन म्हणजे हांव ताजे कडेन उलोवप म्हळ्यार ते प्रत्येक गजाल समज जावचें ना पण आयज उठसूट वायलन्स आसा तो आमचे भितरूच वाडपाक लागिल्लो आसा म्हणजे मित्रा भितर फॅमिली भितर आनी कित्या भितर एक खंय तरी समाजाचे विचारधारा आसा ती बदलोवपाची ती तितलीच गरज आसा आनी ती आतां हळू उजावंक लागल्या। म्हणजे हांव तातूंत भितर म्हणपाक शकना पयलींचे लोक पाशेंच काडटाले आतां कितें जालां म्हणून कोणाक खबर भंय दिसता कोणाचो भंय ना सरकाराचो तो कोणाचो असो भंय न्ही तशें घरांनी भितर आवय बापायचो खंय तरी भंय आसता तरी तशें जाल्यार म्हणजे फक्त सरकाराचोच भंय आसता आनी घरान कोण हें ना तर आई वडील ना भाव भयण नासता कोण तरी व्हडलो तो मनशान फक्त सरकाराचोच भंय घेवपाचो पण आपल्या फॅमिलीचो आपल्या घराचो तेय विचार करपाक जाय न्ही तशें आसता म्हणटकीर शेवटी विचार करतना अशें जाय की ग्रोन अप कसो जाला ताजो विचारसरणी कशी आसा तशें आसा आनी म्हणून म्हणटा की ह्या सगळ्या हातूंत भितर आतां कित्याक उलोवप हेंय समज जावचें ना पुलीस आपली योग्य ती भुमिका घेता।